कोरगांवा मानशेवाड्यावेले हे पंप हाऊस सामकेच गलगलाक आयला। 4 दिसां फाटीं ह्या पंप हाऊसाचो मोटर जळ्ळो आनी सगळ्या गांवाचें उदक बंद जालें। ऑफिसरांक विचारल्यार आज फाल्यां करून दीस काडीत आसात। उदकाचे हाल अशेंच चालू उरल्यार PWDचेर मोर्चा व्हरपाची तयारी। आता पंप हे मोडलो जाल्यार आमकां आणखी चान्सीस कांय ना। बांय आहा त्या बांयचें उदक आमचें पिड्ड्यार जाल्लें आहा, ताका लागून आमकां हांगा आतां उदकूच ना। आमकां कोरगांव वचून उदक हाडचें पडटा, पिवपाक जाय कित्याक जाय तें। हांगा टँकर येता, एक टँकर तो पावना, इतली जाणां मनशां आहात एक टँकर पावना आनी सगळ्यां कडेन काय स्टॉक दवरपाक टांकी ना, कांय ना। आनी सोडटा, आयज सोडटा, आतां सोडटा, फाल्यां सोडटा, कितें म्हणजे उदका शिवाय जगपाच्या मनशांनी काय म्हणटा आमी। आनी कितें उलयतलो नाल्यार आमी डायरेक्ट आतां मोर्चा व्हरतले डायरेक्ट ऑफिसान। उदीक ना जाल्यार आमी डायरेक्ट बायलांक घेवन सगळी आमची वचोंक तयार रेडी आहा। आता उदीक खायल्यान हाडूंक खूब प्रॉब्लेम पडटा आमकां, पण काल तेंच्यांनी टँकर हाडून उदीक आमकां सप्लाय केला आणि पाणी देना, पिवच्या पाणयाचे पासून आमचे हाल जाता। पाणी आमी देवळा कडसून बायसून हाडटा, पाणी पिवपाकूय आमकां पाणी ना। आणि हे कलमड येता ते बी आज 4 दीस ना, लोकांचे हाल जाले नुसते। आमी कळशी सकयल्यान हाडटा पाणी कोणाच्या तरी बायचे, ताका लागून आता आमी कितें करतलो, मोर्चात काडटलो पेडण्याक जावन आतां सरळ। आणि आता कितें ऑप्शन ना आमच्याकडे। परत आमी फोन लायता, ते कितें तरी सांगता हे जाता असं ट्रान्सफर जळा जाल्यार तो सारको करपाचो तेंचा काम न्हू, तेंच्यांनी करूंक जाय। कशें करिना तर ते आमी कितें म्हूण करपाचें आतां बायलांनी, पाणया शिवाय कांयच जायना न्हू आमचें। गांवांतल्या लोकांनी जेईक विचारल्यार तो खंय सांगता नवो मोटर मागयला। गेल्या 4 दिसांक अजिबात नळांक पाणी येना आनी तांकां कामगारांक विचारलें जाल्यार ते सांगता की तो मोटर जळ्ळलो आहा म्हणून। आयज हांवें सकाळीं फुडें जेईक साईशाक कॉन्टॅक्ट केलो जाल्यार तो म्हणटा मोटर मागयला म्हणटा। आतां आमकां तो मोटर येयसर आमकां उदीकच आसतलें काय ना हें तेंच्यांनी कळोवन दिवपाचें, नाजाल्यार आमकां पयलें चानेलचें उदीक आमकां सोडपाचें। प्रुडंटा खातीर मकबूल मलगीमणी।